बरे भाषेत बोलून घेतली सगळ्यांना आम्ही आपली रेस्पॉन्सिबिलिटी घ्यायला लागली आपण किती बरोबर करता आपण बरे ते आठवण करता लोक करता सगळे मोमेंट तुमचे कॅप्चर झाले होते हे सगळीकडे कॅमेरा वगैरे तेंच्यांनी आमकां देवस्थानां आनी प्रशासनाकूच सहकार्य करचें हो आमचो एक मुख्य उद्देश आसलो त्या प्रमाणे तेंचे कडेन मांडलो आनी तेंचे काही विशय आसले ते तेंच्यांनी आमचे कडेन स्पश्ट केले ही आतां नवीनूच जात्रा अशी काय ना आमी वर्सांनी वर्सां आतां जात्रा घडटा हांगासर तेच भशेन जाता पूण जे लास्ट इयर जालें कशें घडलें कितें घडलें तें देवीकूच खबर आसतलें आमकां कांय खबर ना कित्याक पूण ते धरतना कितें आसा जबाबदार धरतना कितें आसा एडमिनिस्ट्रेशनाचेर येता देवस्थान मॅनेजमेंटाचेर येता पूण ते आतां आमी कोणाक दोशूय दिना घोणाकूय दिना कोणाकूच दिना जे कोण ह्या अपघातान दुर्घटनेन गेले पळय न्हू त्या बद्दल आमकां अवश्य दुख्ख आसा पूण आमी जे कितें हेच्या फुडें स्टेप्स घेतले पळय न्हू तेजेर आमी कॉम्प्रोमायज करपाक आमी शकना कित्याक सरकारान काही निर्णय घेतले आसा आनी प्रशासनान तांकां हे करून तांकां तेंचें सहकार्य घेवनूच आमकां करचें पडटलें त्या खातीर आमी मुड्डळी पासून देवळा पर्यंत दुकानां लावपाक दिवचें ना ऑलरेडी आमी ती क्लियर केल्लें हाच्या पयलीं बी पूण आतां परत रिपीट करता ती दुकानां लागची ना दोनांक खंयचेच भशेन त्रास सांगले ना आमी कमिटी करतले कित्याक काही लोक दिशाभूल करता लोकांचे की दोनांक जावं लोकांनी येवपाचें न्हू म्हणून हें साफ खोटें सगळ्या दोनांनी येवपाचें जात्रेक लोकांनी पब्लिकांनी येवपाचें लोक देवदर्शन कोणाकूच आडयल्लें ना फक्त सिस्टम आहा पळय ती फॉलो करची